WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान म्हादयचेर 8 ते 10 धरणां बांदपाचो संकल्प केला। प्रत्यक्षात ते नदरेन चवथी उपरांत पावलां उबारतले, सुभाष शिरोडकरान सांगले। भविष्यात उदकाची भोव गरज लागतली, उणावय तयार जावं येता। उदकाच्या आदारान गोंय पांचवेचार करूं येता, गोंयची जनजीणय फुलोव येता, सुभाष शिरोडकरान हावेस उक्तायला। बांद बांदल्यार, तळी उसपल्यार, धरणां बांदल्यार ताचो शेतकारां बरोबर उद्देगाकय लाव जातलो अशें ताचें म्हणणें। अजून नियोजन जावंक ना, पूण म्हादयच्या उदकार बांद वा धरणां उबारपाचो संकल्प शिरोडकरान केला। जशें मनशाक हवा जाय जगपा खातीर, तशें प्रगती खातीर उदकाची गरज आसा आनी म्हणूनच जितले जितले ठिकाणी जमता तितले उदकाचे साठे तयार करप, ते मागीर सादारणशे बंधारे बांदून किंवा एखादी तळी आसा ती तळी पुनर्जीवीत करून किंवा नवीन तळी निर्माण करून किंवा धरणां तयार करून। आतां हांवें अभ्यास केल्या नंतर म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की म्हादई बेसीन जे आसा पळय, नदी आसा पळय न्ही, त्या नदयेच्या बेसिना भितर सादारणशे 8 ते 10 सुमार अशीं ठिकाणां आसात ज्या ठिकाणाचेर सादारणशे मायनर इरिगेशन डॅम जे आसा पळय न्ही, ते आमी तयार करूं शकतात। उदाहरणार्थ आमचे म्हैसाळ डॅम आसा, चापोली डॅम आसा, हे पद्दतीचे डॅम्स थंय जावंक शकतात। आतां ही जी स्थानां आसात पळय न्ही, ती स्थानाची विजीट जी आसा पळय न्ही, ते आमी चवथी नंतर दवरलेले आसा। सादारणशे 15 तारखे नंतर ते 2-4 ठिकाणां वचून पळोवपाचें हांवें थारायल्लें आसा। कितली प्रपोज केल्ले हा डॅम? प्रपोज अजून करूं ना। कशें आसता, डॅम म्हणटरी तातूंत अभ्यास खूब येता, ताजें सॉयल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे डॉक्युमेंट्स, मागीर कोणाची मालकी आसा, सरकाराची जमीन कितकी आसा, तातूंत मागीर एनवायरमेंटाचे नजरेन क्लियरन्स, तातूंत एखादी फॉरेस्ट लागता की ना, वायल्ड लायफ वगैरे लागता की ना, हे सगळे प्रकार लक्षांत घेवचे पडटा। ते फटकन एक दिसांत आनी एक म्हयन्यांत जायना। एखादी डॅम जर पूर्ण म्हणजे बांदपाक सुरवात करतले जर जायत जाल्यार कमीत कमी ताका 1 ते 2 वर्सांचो कालावधी लागता। पूण हांवें सादारणशे 1-2 म्हयन्या पयलीं सुरवात केल्ली आसा। म्हजे हिसपान सादारणशे डिसेंबर पर्यंत एखादी 1-2 धरणाची आमकां जर मान्यता मेळ्ळी, सरकारी मान्यता मेळ्ळी, म्हणजे कितें ताका फायनान्शियल सँक्शन जाय, टॅक्निकल सँक्शन जाय, ही दोनूय जर ताका मान्यता मेळ्ळी जर जायत जाल्यार मागीर आमी म्हणूं शकतले की 2023 आमकां बाबा एक धरणाचें काम सुरू जालां किंवा 2 धरणाचीं कामां सुरू जाल्यां। एक येता ते काजूमाळ म्हणून एरिया, कळ्ळें की ना, आनी दुसरें येता ती तातोडी म्हणून। अशे 2 जागे आसात ज्या जाग्याचेर जमनी संबंधी विशय ना, प्रॉब्लेम ना। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।